केदो उरतो तुजो वैभव गायता तुका हरीची वाकणटाव महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तू म्हूण कृपे सागो आयल्याव बली बेटोंक तेंपलान तुज्या बापा दळबारांच्या ल्हान व्हड बावडा संगी वर्णितांव तुका राया संवसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, सालोरेसाच्या तारीखे फेस्ताक तयार करण ह्या 4थ्या दिसाच्या नोवेनांत वांटेली जावंक आमी सांगाता जमल्या. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सालोरेसा बरी वायटाक पाट करण, खोटेपणाक पाट करण, सर्गींचे राज जोडया. चलते आमचे जिवीत आमी जियेत आसतना जायते पावटी वायटाक सांपडचे तसले अवकाश आमकां मेळटात. वायट संगतीक लब्धोन हे संवसारी जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करता. ह्या वखदा सोम्या लागचें बोगसाणें आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा प्रतीक तरान आमी जुवांव मरी वियांनी हाची परब आचरण करता. सर दियेझीसच्या याजका पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून
आमी तुका वखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवान लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळती आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रावाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें. दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा हांवें तुका सांगल्यान तीं सगळीं उतरां एका पुस्तकांत बरोवन दवर कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो घाय पेकसोना भयंकर तुजी जखम तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना तुज्या घायाक वखद ना तूं बरो जावचो नाय सगळ्या तुज्या इश्टांनी तुका सांडलां ते तुजी खबर घेनात तुज्या व्हड अपराधाक लागून आनी तुज्या अगणीत पातकांक लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांवें तुका मार दिला आनी सारकीच ख्यास्त लायल्या तुज्या घायां पासून कित्याक रडताय तुजे दुखीक वखद ना तुजो अपराध भोव व्हड देखून आनी तुजीं पातकां अगणीत देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांव जाकोबाचें तुंबू नव्यान उबें करतलो आनी ताच्या निवासांची हांव दया करतलो. दोंगराचेर शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी रावळेर
आसले तशें आपल्याच जाग्यार उबें जातलें. तांचे तावन भायर सरतलीं स्तुती गितां आनी संतोश भरीत मनशांचो ताळो. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलो आनी तांचो तिरास्कार जावचो ना. जाकोबाचे पूत आदी आसले तशे आसतले. ताची सभा म्हजे मुखार थीर उरतली. तांकां पिडापीड दिल्ल्यांक हांव शिक्षा लायतलो. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार म्हजेशी लागीं सरोंक कोण तितलें धैर्य घेत? उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातेल्यात म्हजी परसा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटा त्या नांवां भियेतलीं. प्रितुमेचे सर्व राय तुझे महिमे मुखार कावचेतले. सर्वेस्पर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गदादार नातलेल्याचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. आनी मुखार जनन घेतले परचे देवाक नावाडचे खातीर ते मोकले संतते पासत इतले बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकून मरणाचे फर्मण जाल्ल्या सुटका दी. देवान आपल्या महोन्नत पवित्रांत सकला दिश्ट घाली. सर्गार्थान प्रितुमेचे ताणे नदर घाली. सर्वेस पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते
वाकणताना जेरुसलेमान तुझी होगली गाताना तुझ्या सेवकांची भुरगीं बाळां सवस्तकायेंची येतली आनी तांची संत तुझे उजी सदांकाल बाळतली तेन्ना जनांगा आनी राष्ट्राय समो सातली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. Silvespor Sion शहर पडत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्येक जातलो. Silvespor Sion शहर पडत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्येक जातलो. Alleluia, 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 Christak जय जय. मेस्त्री देवासो पूत तो इस्रायेलासो रायेस तो. Alleluia, 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 Christak जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेरुसलेमांतावन थोडे फारिसेव आनी शास्त्री जेजू चडशी येवन ताका सवाल करी लागले. तुजे शिस आमच्या मालगाड्यांत देवून आयिल्ली रिवाज मोडटात कित्याक? जेवचे आदी ते आपले हात धुयनात. उपरांत लोकां जोम्याक आपणा चडशी आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका आनी समजून घेया. तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना, बगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता. तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले, तुज्या उतरा वरवीं फारिसेवांचें मन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मू? जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातलें हर एक झाड उमटून काडटले. सोडा तांकां कुर्डे ते. कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारी जियोन आसच्या आमकां आशा आसची सहज. आय हॅव ए डिझायर फॉर समथींग. आनी कसल्या सक्कड संगतीची आशा म्हाका आसा. वस्तूंची म्हाका आशा आसा. जर शॉपांत बरी वस्त आयली जाल्यार माध्यमा मुखांत्र बरोय वस्तूचें प्रदर्शन जालें जाल्यार म्हाका एक आशा आसा, ती वस्त म्हजे लागीं आसूंक जाय. ती वस्त आमच्या घरांत आसूंक जाय. वस्तूंची आशा म्हाका आसा. दुसरी आशा म्हाका आसा पदवेची.
जर हांव खंयच्याय एका ऑफिसांत वा इस्कॉलांत काम करता जाल्यार उंचलो हुद्दो आपणावंक हांव आशेवन रावता वा त्या हुद्द्यार बसूंक म्हाका एक आशा आसा. हांव एका सांतार रावूंक हांव पाव म्हजें चिंताप न्ही, पूण उंचल्या हांतार वसूंक म्हजी एक आशा, पदवी जोडची आशा. आनी तिसरी आशा जावन आसा, म्हाका म्हजे लागीं जायते पयशे आसूंक जाय, दुडू भांगार आसूंक जाय, असली आशा म्हाका आसा. वस्तूंची आशा म्हजे थंय आसा, पदवेची आशा म्हजे थंय आसा, आनी पयशांची आशा म्हजे थंय आसा. आनी हे तिनी संगती जोडूंक हांव कितें करतां? म्हजे प्रयत्न हांव करतां. वावर दिसपडतो वावर कळमीत नासतना हांव करतां, आनी ह्या मारिफात म्हज्या मुखल्या पिळगेक वा मुखल्या जिविताक हांव जमोवन दवरूंक प्रयत्न करतां. आनी मनशाक आशा आसची सहज. जेन्ना म्हजे थंय आशा आसा, बरी आशा आसा, खंडीत जावन हांव जिणयेंत यशस्व जोडूंक शकतां. पूण एक मात्र आमी उडास दवरूंक जाय, लेखावरतो हुस्को वा लेखावरती आशा म्हाका आसूंक नजो. आनी लेखावरती आशा वा लेखावरतो हुस्को म्हाका आसा जाल्यार हांव वायटाक कारण जाता. देखूनच आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सालोरेसा बरी खोटेपणाक वा वायटाक पाट करन सर्गींचो कुरो जोडूंक आमकां आपोवणें मेळटा. सालोरेसाच्या जिविताचेर एक नदर आमी घाली तर जेन्ना रोमाचो चक्रवर्ती वलेरियान ह्या दियाकोनो लोरेसाक विचारता, तुवें इगर्ज मातेची आस्त सक्कड हाडून म्हाका दिवंक जाय. कितें सक्कड इगर्ज मातेची आस्त आसली, ती सक्कड म्हाका तुवें उपसून दिवंक जाय. आनी ह्या वेळार सालोरेस वा दियाकोनो लोरेस कितें करता? जे कितें इगर्ज मातेची आस्त म्हण आसली, ती सक्कड तो दुर्बळ्यांक, विधवींक आनी कश्टार आसल्यांक तो विकता. आनी चक्रवर्तीच्या मुखार येवन तो म्हणटा, ही जावन आसा इगर्ज मातेची आस्त. आनी हें आयकल्लो चक्रवर्ती वलेरियान ताका मरणाचें फर्माण वा कायलीर बाजूंक उलो दिता. आनी ह्या वेळार दियाकोन लोरेस पाटी सराना आपणाचे जिवाचें बलिदान भेटोवंक सयत फुडें सरता. कित्या खातीर आपणाचे जिवाचें बलिदान सयत भेटोवंक तो फुडें सरता? कित्याक संवसारी संगतीक तो आशेना, पूण सर्गींचो कुरो जोडूंक तो फुडें सरता. ताच्या काळार आसलो पापा साहेब सिक्स्थस, ताकाय मरणाचें फर्मण दिल्ल्या वेळार ताणें पापसाहेबाक विचारिल्लें जावन आसा, म्हाका तुमी सोडवेतात गे. आनी ह्या वेळार पापा सिक्स्थस हाणें ताका जाप दिल्ली, तिसऱ्या दिसा तो म्हजे सांगाता येतलोय. पळया, सालोरेस ह्या संवसारी जिविताक आशेना, ह्या संवसारी कुशलायेक तो लबदाना, बगार सर्गींचें राज जोडूंक, सर्गींचें नागरीक जावंक तो फुडें सरता. देखूनच जें कितें इगर्ज मातेची आस्त म्हणून चक्रवर्तीन चिंतलें, तें सक्कड तो दुर्बळ्यांक विकता. आनी ह्या मारिफात सर्गींचो कुरो जोडूंक तो फुडें सरता. जर आमी नवो टेस्टमेंट उक्तो केलो जाल्यार थंयसर मातेवाच्या 6व्या अध्यायांत वळ 30 आनी 3 थंयसर जेजून अशें म्हणा, सर्गींचें राज जोडूंक प्रयत्न करा. तशेंच आनीक कडेन आमकां जेजून उल्लेख करचो हो शब्द आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज जोडा.
आनी ह्या मारिफात जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता. आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्हय, ह्या क्षणीक सुखाच्या संवसाराचे नागरीक आमी न्हय, बगार सर्गींचे राज जोडूंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. वायटाक आमी पाट करूंक जाय, खोटेपण आमी सांडूंक जाय, खोटेपण आमी उमटून काडूंक जाय, बरें जिवीत जियोंक जाय, पातकी जिणी बदलूंक जाय, परिवर्तन आमचें तें जावंक जाय आनी सर्गींचें राज जोडूंक आमी फुडें सरूंक जाय म्हणलें जेजू आमकां कळीत करता. आनी असलें जिवीत सांत सांतिणी ह्या संवसारी जियोन सर्गींचे राज ते जोडटात. हें असाध्य न्ही. सांत सांतिणीच्या जिविता मारिफात आमकांय सर्गींचे राज जोडूंक, बरें जिवीत जियोंक, आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावंक साध्य आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. देखूनच लेखावरतो आमी हुस्को करिनासतना, लेखावरती आशा आमी करिनासतना बरें जिवीत, बरी वाट आदारन सर्गींचे नागरीक आमी जावया. तर आज म्हाका आनी तुमकां कसलें जिवीत जियोंक आपोवणें मेळ्ळां. पयलें जावन आसा खोटेपण सांडूंक, वायटाक पाट करूंक, वायट चालींक पाट करूंक, वायट करण्यांक पाट करूंक आनी सर्गींचो कुरो आपणावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. हो सर्गींचो कुरो, ही सर्गींची वाट हांवें जोडिचे तर हांवें कितें करूंक जाय. लेखावरतो हुस्को सांडून पेल्याच्या गरजांक हांवें पावोवंक जाय. लेखावरती आशा हांवें सांडून पेल्याच्या गरजांक हांवें पावोवंक जाय. आनी आयच्या दिसा असलो मनोभाव आमचे थंय रुपीत करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कोरोना ह्या पिडेद्वारी जायतो लोक आपणाच्या जिवितांत कंगाल जाला, देदेस्पट जाला, निराशी जाला. आनी ह्या वेळार तसल्या लोकांक आमची गरज आसा. जर हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंतप दवरन हें संवसारी जिवीत हांव जियेता जाल्यार खंडीत जावन सर्गींचें राज जोडूंक म्हाका असाध्य जातालें. जर हांव लेखावरतो हुस्को करिनासतना पेल्याच्या गरजांक पावता, म्हजें थंय आसलें एकामेका तें वांटून घेता, खंडीत जावन आमी सर्गींचें राज जोडूंक, सर्गींचे नागरीक जावंक आमकां सुलभयेचें जातालें. लुकाच्या 6व्या अध्यायांत वाक्य 30 आनी 8 थंयसर जेजून उल्लेख करचें आमकां आयकूंक मेळटा. जितलें सड तुमी दितात तितलें सड तुमकां पाटी मेळटलें. म्हळ्यार हांगासर जेजून आमकां म्हणचें जावन आसा, उदार मनाचे, उदार काळजाचे, पेल्याच्या गरजांक पावचे तसले व्यक्ती तुमी जाया. सान लोरेसाच्या जिवितांत असलो मनोभाव, असलें बरें जिवीत आमकां पळोवंक मेळ्ळें. आनी ह्या मारिफात तो सर्गींचो कुरो ताणें आपणायलो. तर आमी सर्गींचो कुरो जोडूंक आमकांच आमी प्रयत्न करया. लुकाचो 6वो अध्याय वाक्य 30 तावन 30 आनी 1 पर्यंत जेजू म्हणटा, कोण तुजे लागीं विचारूंक येता ताका उदार मनान दी, आनी खंडीत जावन तुका सर्गींचो देव पाटी दितलो. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, उदार मनाचे, उदार काळजाचे, लेखावरतो हुस्को दवरिनासतना ह्या संवसारी जियोवचे व्यक्ती आमी जावंक प्रयत्न करया. दुसरी संगत जावन आसा, आयच्या दिसा आमी वायट संगतीचेर, वायट वंदोवण्याचेर जैते वन जावंक आमी प्रयत्न करया. वायटाक आमी पाट करया, बरें जिवीत आमी जियेवया, बरी वाट आमी आदारया. प्रत्येक तरान आमकां समारियाच्या घराची ओपार आमी आयकल्या.
चुकोन गेल्ल्या शेळयांची ओपार आमी आयकल्या आनी थंयसर जेजून उल्लेख करचे आमकां आयकूंक मेळटा. बरी वाट धरूंक परत्यान बरें जिवीत जियोंक आमकां आपोवणें मेळना. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सान लोरेसा बरी वायटाक पाट करन, खोटेपण उमटून काडन, सर्गींचो कुरो जोडूंक आमकां आपोवणें मेळटा. तर आमच्या चलत्या जिवितांत वायट वंदवण्याक बली जायनासतना, वायट संगतींचेर लाबदोन आमी जियेनासतना बरें जिवीत जियोंक, बरी वाट धरूंक आमकांच आमी तयार करया. आनी असलें जिवीत जियोंक येवकरिस्तांत उंड्या आनी वायना रुपी हाजीर जावचो जेजू आमकां आदार आनी कृपा लाबोवन दी म्हण मागया. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करया. सतमंता देवाक, देवाक सर्वपेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्रत्म्यावरवीं गर्भे संभवलो, ओंकार वयेतान जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें कर सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर्वपेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो दयाळ बाप ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. त्या सर्वेस्परा देवा मुखार आमची भावार्थाची प्रार्थना आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या क्रिस्ती परजेक तुज्या उतराच्या प्रेरणान भरून वायट जिणी जियोवच्या लोकांक बरे वाटेक परतोवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी कोरोना पिडेतावन विविध रितींनी कश्टोवच्या सर्व लोकांक फावो ती कुमोक मेळाशें, सर्वांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां जाय असो स्पिरीत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमचें थंय आसचें वायट खोटेपण पयस करून ताळणी तेंते सवां येता आसतना तुजे थंय परतोवंक, तुजे कुशे प्रमाणें जियोवंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक गूण कर म्हूण मागता आसतना ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांची लागशिल्ल्यान सेवा करच्या दाक्तेर आनी नर्सांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या बेजिलिकाची जबाबदारी घेतल्या रेक्टर बापांचेर तांकां कुमोक करच्या सहाय्यक याजकांचेर तशेंच सर्व फिरगस कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. हांगासर हातीं घेतिल्लीं सर्व योजना बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मरिफात बेगीनच पोंताक पावोवंक सान लोरेसा मरिफात तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता आसतना दान दिल्ल्या सर्व दानींक तांच्या वावरांत प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया.
मागे आमी प्रत्येक तरान दीस इजीच्या सर्व याजकां पासत आयच्या दिसा प्रत्येक तरान तांच्या पात्रोन सांत जुवा मरी वय्यान्नीची आमी परब आचरण करता. ताच्या आदारान भावार्थान तिडसांवक तुजें प्रेरण तांकां लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा, आमी तुजे मुखार दवरली सर्व मागणी तूं मानून घे. प्रत्येक तरान हे संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना वायट वंदोवण्याक बली जायनासतना वायटाचेर जैते वोन जावंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोम्या काळीजे मोजे आनीक आयच्यान तुजे मोगान तुज्या ते भरदन्या सगळे जावं दी तुजे उड्या वयना सवे हावर पिता काळीज मोजे म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पयसपेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पोतान धरल्ली जिविताची वाट आपली करून बागेवोन लोरेस जमनींत ओंपल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं मैमेवोन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मोनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत मारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा.
देखून सर्गींच्या देवदूता सांगती आम्ही प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून गितेने पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावार्ता सोगुण परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मृता आनी सर्व काळी तुका मानमोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूंक प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन कितेंकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Shita Sumia
तू जावन आसाय खांडत्म्याचे अत्म्याक मोजा घटाय दिवचे तू जावन आसाय खांडत्म्याचे अत्म्याक मोजा घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोजे सदांच थंयसर कर बिडार तुजे हांव आशेता सुमिया हांव लालेता दनिया आशेता लालेता घेव तुका सदां प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंत लोरेसाच्या काळजा पळय आमची काळजा आमच्या दुर्बळ बाबा भयणींच्या कश्टांक आणि हाल उपराद्यांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आणि अनित भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्का पासत कश्ट मरड लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पोता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा बरमी देवाक नावाळ्या फावो केल्ल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गीता गावया सालोरेसाक मागणे ए जैतेवोन मार्तिरा सांदोरेसा तरण्या प्रायस बावडता खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिलेल्या आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बावडत तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या सांसरी जावन निश्कळपण आमचे ते पडसळशें कर आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्यांक धाकट्यांक पिडेले शिडेन आनी कश्टान आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सरींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर तुझे बळादीक मजतीन देवाचे राज्य संसारार विस्तारू दी आमच्या कुयत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन एक घडीभर मौनपणी आमचे वैयक्तीक गरजो हांगासर आमी दवरया शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जियोन बागे मरण मरण सर्गार तुझे संगता ससना देवा वळवळचे बाग
आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. Salores martira ama pasat vinatika. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवच्या खातीर Prartuja. येसर पदवेदार देवा भागीवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैत वराशे तुवें केलें. आमच्या अवगुणांची केंडां आमी पालवयशी कर म्हण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणें. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणें. आनी म्हजी बोब तुजे सरशी पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदारांनी सासण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तांव पयस कर. तुज्या गणीत काकुळटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भोगता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजिलिकान तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवंतां जावं जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफा. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. साक्षी जाऊन जीवन पिलोय. दुबळ्या धाकट्याचो तुवें मोग केलोय. क्रिस्ता करो साक्षी जाऊन जीवन पिलोय. भावार्थाची खरी देख जालोय. तर नाटपणी माटी करूंक सोडलोय.
मोगाळ पात्रून आमच्या सालो रेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळून पाडून पाहू म्हण मागता जिणे पळणार आमच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.